हांव आमच्या लाडक्या MLA हातोन बाबाक अभिनंदन करता. तशेंच एक कला केंद्र कुठ्ठाळी तेजो राजेश चेअरमॅन आसा आनी बाकीचे सगळे व्हॉलेंटियर्स आनी कमिटी मेंबर जेणी प्रत्यक्ष हे आमी शाश्वत म्हणटात आज आमच्या लाडक्या MLAन घडोवन हाडला आनी हे केन्नाच बंद जावची ना. फर्स्ट टायम जर जालें सुद्दां जाल्यार ही परंपरा चालू उरतली आनी आमच्या गांवच्या लोकांक हे वर्सान वर्स पळोवपाक मेळटलें. परत एकदा हांव सगळ्यांचें अभिनंदन म्हणटा आनी हो कार्यक्रम बरे भशेन जावचो लास्ट पर्यंत आनी सगळ्यांनी बरे भशेन पळोवचो म्हणून सगळ्या कडेन मागता आनी देव बरें करूं. खूप खुशी भोगता. सर आमचो MLA जाल्ल्यार कुट्टाळ गांवांत आमकां कितें खूब नवें नवें पळोवपाक मेळटा. 2 कार्निवाल जाले, हो पयलो शिगमो उत्सव. कोर्तालीम कला केंद्र जेन्नाच्यान हो ऑर्गनायझेशन स्टार्ट जाला जे दिसनाशिल्ल्या गांवांत ते खूब आमकां पळोवपाक मेळटा. आख्खो गांव आमचो सर असो एकठांय करता म्हणून तांकां मनांतल्यान थँक्यू आनी सगळ्या म्हज्या गोंयकार भावा भयणांक शिगम्याच्यो उलोवणीक बरवी. सगळ्यात पयलीं अभिनंदन करता कुट्टाळीचे आमदार बाब एंथनी वाज यांचे की त्यांच्यानी फर्स्ट टायम कुट्टाळी ह्या मतदारसंघात हो शिमगोत्सव घडून हाडलेलो आसा. एक खूब खुशीची गजाल आसा आनी हांगासर तुमी पळयतात सगळे कितले आनंदाने सगळी इतले व्हडल्या संख्येन हांगा आयिल्ली आसात आनी हे दाखोवन दिता की शिगमोत्सव म्हटल्यार फक्त एकाच धर्माचे न्हू. तर आमचो एंथनी बाब आमचो आमदार कुट्टाळीचो जो सगळ्या प्रत्येक समाजातल्या प्रत्येक घटका खातीर वावरता, समाजातल्या प्रत्येक धर्मा खातीर वावरता, हे आयच्या ह्या शिमगोत्सवान दिसून आयिल्लें आसा. आमची कोर्तालीम कला केंद्र तशेंच आमचे कुट्टाळीचे आमचे शिगमोत्सव समितीचे सगळे पदाधिकारी सगळ्यांचे अभिनंदन करता की आयज खऱ्यांनी खूब एक बरे खुशीचे वातावरण आयज कुट्टाळी भागात तेंच्यांनी निर्माण केलेले आसा. सामकी उमेद जाता. शिगमोत्सव सेलिब्रेशन हांगा फर्स्ट टायम जातलें इन द हिस्ट्री ऑफ कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हांव मागता सगळ्या लोकां कडेन बरे भशेन तेणी ह्या शिगमोत्सवाचो हें घेवपाचो. कोर्ताली फर्स्ट टायम कोर्ताली कला केंद्र कोर्ताली शिगमो 2026 हो आमी घडोवन हाडटा आनी आमचे मदें आमचे गांवचे सरपंच उज्वला आसा, तशेंच आमचे कुट्टाळचे ZP आसा, तशें एक्स आमचे अनिदा तोरद आसा, तसो आमचो सांकवाडचो पंच तुलसीदास आसा आनी बाकीचे आमचे भाव भयणां. हांव सगल्यांक तुमकां आमच्या कुट्टाळच्या भाव भयणाच्या नांवान हांव तुमकां शिगम्याची परबी दिता. आनी आयज हो आमचो फर्स्ट आमी कोर्ताली आमी हो शिगमो घडोवन हाडटात आनी हो घडोवन हाडपाचें हेतू म्हणल्यार एकूच की आमचे सगळे भाव भयणां म्हाका सांगतालीं जेन्ना आमी हो कार्निवाल 2 वर्सां आमी केलो तेन्ना म्हाका सगळे म्हणपाक लागले ना आमी कुट्टाडे शिगमोय जावपाक जाय आनी हो तुवें करपाक जाय. ताच्या उतराक आयज हांवें हो आमी सगळे एकठांय जावन म्हाका आयज खरेंच बरें दिसता कित्याक पळोवन की आमचे जे सगळे जे भाव भयणां आसात ते अशा कोणाचेर हांसो आसा कित्याक हो इतलो कुट्टाडे विलेजान हो शिगमो जाता. आमी पयले फकत आमी जे सिटींनी पळयताले पूण आयज आमचे कुट्टाडे गांवान हो आमच्या लोकांक हो आमकां शिगमो पळोवपाक मेळ्ळो. हांव खरेंच आमच्या सगळ्या लोकांक आमच्या भाव भयणांक हांव जोरान जोर देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी सगळे हांगासर उमेदीन हांगा हो शिगमो पळोवपाक गेले आनी हांव सोदता तुमी हो शिगमो बरे भाशेन पळोवन हो आमचो बरे भाशेन जातलो अशें हांव आदींच फुडें तुमकां सगल्यांक तुमी हांगासर आयलेल्यांक हांव सगळे देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्याच्या तोंडार हांसो आसा आनी हो हांसो पळोवन म्हाकाय उमेद जाल्या कित्याक हांगासर आमचे कुट्टाडे गांवांत कितेंय जावचें अशें म्हाका दिसता. तुमकां खबर आसा जेन्ना हांवें म्हाका कडेन 10 संस्था आसा, आदिवासी संस्था सगळे एक्टीव आसा. तुमी फार्मर्स क्लब म्हणटा आसतना कोर्ताली, स्पोर्ट्स क्लब म्हणटा आसतना कोर्ताली, एग्रीकल्चर मार्केटींग म्हणटा आसतना कोर्ताली अर्बन कॉपरेटिव्ह, कितल्योश्यो म्हज्यो संस्था आसा त्यो कित्याक हांवें केल्या की आमच्या लोकांक ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो स्कीम आसा जे कितें लोकांक पावपाक जाय ताका लागून हांवें सोसायटी बी ज्यो आमची संस्था हांवें घडोवन हाडल्यो आसा हेच कारणान ही कोर्ताली कला केंद्र कित्याक केला जे आमचे एक्टीव जे आमचे प्रोग्राम कितें जावचे हाका लागून आमी कला केंद्र म्हणून ही एक संस्था आमची घडची पडटा कित्याक जे फंड आसा जे आमकां गव्हर्मेंटाकडच्यान स्कीम मेळपाक जाय ती आमी लोकांक पावोवपाक जाय. आनी म्हणजे सुद्दां एक विशय आसा लोकांक कितें जाय जे आमचे जायते आतां भाव म्हाका म्हणटाले हेजेर फुडें कांय जावंक ना म्हणून पूण तरी आसतना म्हाका लोकांचे जे इतले तुमचे फीडबॅक येता ताका लागून खरेंच हांव तुमचो उपकारी आसा आनी म्हजे लागीं कितें जाता तें सदांच हांव तुमचे फुडें आसतलो. कोर्तालीम शिगमो उत्सव सेलिब्रेट करतात आनी आयज आमचो MLA आसा तशेंच आमचे सरपंच आसा, आमची एक्स
ZP आसा आनी 5 मेंबर आसा आमचे डेप्युटी सरपंच बी आसा. हांव सगल्यांक येवकार दिता आनी शिगमो सेलिब्रेशन करपाक आयज फर्स्ट टायम आमी हो कोर्तालीम शिगमो सेलिब्रेट करता. 2 फावटी आमी कार्निवालूय केल्लो. लोकांनी जायतो बरो रिस्पॉन्स दिलो. आमी एक्सपेक्ट करूना तेज्याहून बरो रिस्पॉन्स दिलो आनी आतांय लोक सारको इतलो क्रावड आसा सारकें बरें दिसता. असली फंक्शन करून लोक येयल्यार हे फंक्शन सोंपता आनी लोकांनी आयज दाखोवन दिलें असली फंक्शन आमकां जाय. आमची जी पयलींची परंपरा जी आसा ती आमी सांबाळून दवरूंक जाय. आमकां आतां कार्निवाल हें बी आमकां भुरग्यांक बी सिटीनी वचोन पळोवंक पडटालें. सो आतां आमची जाणटी आमची भुरगीं सगलीं हांगा गांवांत चोयतलीं आनी हांव मागता सगल्यांनी अशें हेका एन्जॉय करचें हें आनी अशेंच आमी स्वताच लोकांक कितें जाय तें आमी दिवपाक फुडें सोदतात आनी आमी दितलीं. आनी लोक आमचे बराबर आसात. आमी लोकां बराबर रावता. आमी अशीं लोकांक बराबर घेवन वचोंक सोदता. मेन म्हणल्यार कितें आतां आमी क्रिसमस आमी 2 फावटी कार्निवाल केलो तो क्रिश्चनाक कार्निवाल. हे फावटी आमी हिंदूकूय लोकांक सगळ्यांक बराबर घेवन भोंवची अशी आमचे मागणी आसा. आनी हांव मागता लोकां कडेन सगल्यांनी हितून शिगम्यान पार्टिसिपेट जावचें आनी अशेंच आमी सदांच सांबाळून दवरचें आमचो